काल आज आनी फाल्यां powered by Father Mulla Hospital Kankanadi Mangaluru, supported by Jerosa Company, VTech Electrical and Lightings Mangaluru, Rexin Center Mangaluru, Manasa Water Park Pilikula and MCC Bank. काल आज आणि फाल्यां तासो जल्म एक वादळ जावन आशिल्लें ताचें अस्तित्व एका रितीचें प्रतिरोधशें आशिल्लें जिणेच्या एका प्रमुख हंतोचेर ताचे मुखार धर्म आनी समाज मूल्यो दोन विंचोवणी आशिल्ल्यो पूण ताणें धैर्यान म्हणले परी समाजाचीच विंचोवण केल्ली त्या विंचोवणे बराबर आपूण जीव आसता पर्यंत त्याच समाजांत समाजा खातीर जियेता म्हणलो निर्धारी ताणें केल्लो काळजांत आनी मनांत कम्युनिस्ट तत्वांक वेंगून दनसतल्या कामेल्यांच्या पक्षान तो एका खांबा भशेन उबे रावलो कामेल्यांक दुसऱ्या वर्गाचे जावन देखच्या अधिकारशाही विरोध निरंतर तो झुजलो आपल्या घरची शिताची मोडकी रान्नीक वसाना तरी वडना पूण कामेल्यांच्या रान्नींत निरंतर शिताची मोडकी शिजाचें म्हणलें ताचें धोरण ताचें थंय आशिल्लें वैचारीक चिंतपान वाडोवन येताना ताका कोंकणींतलो वैचारीक साहिती चाफ्रा मेळ्ळो चाफ्रान ताका हात धरून कोंकणीक हाडलो चाफ्रान ताका कोंकणीचो येरी केलो आनी कोंकणी भास आनी संस्कृतेक निरंतरता दिवच्या झुजाक देवलेल्या येरिकाक कोंकणी लोकांन येरीक बाब म्हणून स्विकार केलो उपरांतले सगळे दाखले आनी इतिहास अशें आपल्या 76 प्रायेचेर आपल्या झुजाक विराम दितना येरीक ओझरियो झुजतालांत जायती मैलां समकल्लो जायत्या सुवात्यांनी जैताची निशाणी म्हणजे कोंकणी बावटो फुलोवंक तो सकल्लो येरिकाक उतरां नामाण करच्या आयच्या ह्या कार्याक दायजवल टीव्हीच्या सर विक्षकांक मोगाचो स्वागत म्हणटा म्हजे सांगाता संगीत निर्देशक संजय रॉड्रिगस आसा संजय तुका ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत जायत्या तेंपा पयलें हांगासरच गायन गजाली म्हणल्या ह्या कार्यांत संगीत निर्देशक हांगासर संजय आसा एरिक बाबू आपली पतीन जॉयस बाय सांगाता ह्या स्टुडियोक पावलो आनी ह्याच सुवातेर बसोवन ताणें वडापोंदा शेज म्हणलें ताचेंच तें पद हांगासर सादर केल्लें आसा तें एक फावटी आमी पळोवन येवया वडापोंदा शेज मोजी मोगरे कळ्यांची याद तुझी येता मोगा अर्धे रातीची
तुझी येता मोगा अर्दे रातीची वडापोन शीज म्हजी मोगरे कळ्याची याद तुझी येता मोगा अर्दे रातीची आता श्वास मोजो काढची चीड तुझे विणे सोपण लेगीत पडू नजो उजवाडाचे तुटले नाते काढोक आता श्वास मोजो काढची चीड तुझे विणे सोपण लेगीत पडू नजो सोय म्हाका पेडचे आदी पडवा तेले वातीची याद तुझी येता मोगा अर्दे रातीची सोय म्हाका पेडचे आदी वाडवा तले वातीची याद तुझी येता मोगा अर्दे रातीची वडापोन शीज म्हजी मोगरे कळ्यांची याद तुझी येता मोगा अर्दे रातीची वडापोन शीज म्हजी मोगरे कळ्यांची याद तुझी येता मोगा अर्दे रातीची याद तुझी येता मोगा अर्दे रातीची याद तुझी येता मोगा अर्दे रातीची पळय संजय एरी बाबान हांगासरस गायिल्लें पॉज आमी हांगासर आयकलें आतां उतरांनी करण्यांनी आनी कोंकणीच्या वावरान एरीक वजर म्हणलें व्यक्तित्व तें निरंतर तें अमर तें सदां काळ आमच्या काळजांत आनी मनांत आसता पूण एक कूड म्हूण लेखता आसतना कालच ताची कूड प्रकृतींत लीण जाल्ली आसा थंय तावणी एक शुन्यताय आसा एका दिसाचो एक दीस जालो ही शुन्यत्या विशयांत तूं कितें सांगूंक शकता कितें भोगता तुका स्टॅनी पयल्यान पयलें तुवें उडलो एक भारी सोबीत एक इंट्रो दिलें सो विक्षकानो तुमी हे शो जाल्ले नंतर प्रत्येक पाटी वचून खाली तो इंट्रो तुमी आयका व्हेरी ब्युटिफूल थँक्यू व्हेरी ब्युटिफूल आतां एरीक बाबाचें संगीत म्युजीक आतां आमी पुरो संगीत कशें करता स्टॅनी म्हळ्यार इट इज आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां इट इज जस्ट हांगा जाल्यार फाल्यां थंय तशें एरीक बाबान संगीत करतना फॉर हिम इट इज अ मिशन ताजें एक मिसांव जावन आसलें संगीत सो त्या ही फॉलोड दॅट पाथ तो तातूंत येवन आतां तें मिशन आमचे वयर घाला सो वी हॅव टू कंटिन्यू टू फॉलो दॅट सेम ताणें कालें हें केलां ताजें मिसांव काल्या आमी आतां मुंदरसून वरिजे सो तुवें म्हणटा ती शुन्यताय ना कितें म्हळ्यार तुमी काळ तावनूच एंगेज जाल्यात ताच्या मिसावांत तुमी काल म्हणटात भरती जाल्यात मेळ्ळ्यात आनी ते निरंतर मुखार वचूंक आनी ताच्या सावळेंत वाडिल्ल्या संगीतकारांनी कलाकारांनी हे मिसांव हाती घेतिल्लें आसा तुवें सांगच्या उतरांचो उद्देश वय एरीक वजर म्हळ्यार एक क्रांतिकारी चिंतपाचो आतां काल थंयसर ताची अंतीम संस्करणाची ती विधी विधानां जाल्लीं आसात वालिनशा इगर्ज ताचे उपरांत कलांगणांत जायतो लोक हजारांनी लोक थंयसर जामुल्लो आसा आनी एक पटी एरिकाक पळयता एक ताचे वयर दिश्ट घालता म्हूण थंयसर लोक ताचेर अभिमानान ताच्या भक्तेन आयिल्लो आसा क्रांतिकारी चिंतपाचो म्हणटा आसतना एक पटी क्रांती मोतीक रिगिल्ल्या उपरांत थंय तावन भायर येवंक बारीक कश्ट म्हणच्या की क्रांतिकारी जाल्ल्यान क्रांती तावन भायर येयल्यार तो क्रांती तावन सुकारे आत्ता म्हणले बरी जाता एरीक बाबू जे दीस ताणें हांवें इंट्रो सांगले बरीस एक निर्धार घेतलो ताच्या मुखार 2 विसवणी आशिल्लो धर्म क्रांती समाजाची क्रांती आनी ताणें एक बोल्ड स्टेप म्हळ्यार एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक स्टेप काडून गेल्लें हांव समाजाचो व्यक्ती जाता म्हणून आनी त्या दीस तावन पोरचे पर्यंत एरीक समाजाचो व्यक्तीच जावन उरलो त्या खातीर
समाज थंयसर ताका मेळोंक आयिल्ली समाज ताका अंतीम गौरव दिवंक थंय ती जमल्ली आसा आनी जायत्या जाणांनी काल थंयसर एरिक बाबा विशयांत आपली उतरां आपली बोगणां उसारलीं आसात त्या पैकी म्हाका एक आवडलें जायते सगळ्यांचें आवडलां म्हणल्यार एरिका विशयांत एरिक बाबा विशयांत उलयली उतरां आनी सर्वांक आमकां कळीत आसची ताची जिणे आमकां भोव लागशिल्ले आनी परकिल्ले आमकां सर्वांक कळीत आसा त्या पैकी आमच्या विक्षकां खातीर फादर डेनिस डेसान उसारलें तें उलोवप आसा तें आतां आमी आमच्या विक्षकां खातीर एक फावटी हांगासर दाखोवया ताचे उपरांत आमी परत आमी आमच्या संभाशणाक आमच्या संवादाक फाटी करतया विक्षकांनो कालच्या दिसा कलांगणांत बाब डेनिस डेसान एरिक बाबाच्या त्या अंतीम विधी विधाना वेळार उसारली श्रद्धांजलीची उतरां तुमच्या मुखार एरिक बाबा विशयांत हांव कितें उलोवं एरिक ओझेर एकीच एरिक ओझेर आसूंक साध्य आनी एक एरिक ओझेर आसूंक साध्य ना पयलो विशय उठून दिसचो विशय ताच्या जिविताचो बाब एरिक एक क्रांतिकारी व्यक्ती ताच्या चिन्हान ताच्या उतरांनी ताच्या करण्यांत बंडायकर म्हणटा आमी रेव्होल्युशनरी तुमी सकारात्मक काण घेया नकारात्मक जावन काण घेया ताचे थोडे कन्विक्शन्स आसले ताची थोडी तत्वां आसलीं ती सक्कडी सारकी म्हूण हांव सांगना बट ही वॉज कन्विन्स्ड एंटी एस्टॅब्लिशमेंट म्हणटा ताचो उद्देश बरो थोडे फावटी ती वाट वा माध्यम सारकें नातलें जावंक पुरो पूण ताका बगतलें हांव सामाजीक न्याय करून दितां सोशियल जस्टीस ताचें व्यक्तित्व तें थोडे फावटी तो ओवरबोर्ड गेल्लोय जावन आसा बट दॅट इज हिज नेचर ताचें सैम बाब एरिक आउट ऑफ द बॉक्स चिंतपी ही यूज्ड टू टेक द रोड not taken or less traveled and that has made all the difference सक्तानी समकाली वाट तो सोलोवना कोणे सोलोवना ती वाट तो समकाली and that has made all the difference ताचे क्रिएटिव इनोवेटिव कार्य ती नावां ती कामासळां ती भोंवडी ते निरंतरी मांडो फेस्त सांत पोरोब ते अस्मिताय फिल्म विविध सोबाणां कोंकणी संगीताचे अमल वा पॅशन ताका वोकेस बसूंक सोडिना थोड्या तेंपार एक एडवर्टिजमेंट आसलें ईट क्रिकेट स्लीप क्रिकेट ड्रिंक ओनली कोको कोला म्हूण पूण एरिक बाबाक कोंकणी कोंकणी आनी कोंकणी उठतना बसतना न्हिदतना आनी कोंकणीच ताचो उस्वास एरिक एक शिस्तेचो त्यागी गुरू ताका हांव द्रोणाचार्य म्हणटा संगीताचो आनी जॉयस बाय ह्या एरिक बाबाच्या यशस्वी फाटल्यान तुजो पात्र विशेष आसा हांव ह्या एका स्त्रीयेक सक्तान मुखार तिका सलाम म्हणटा एरिक बाबा सांगता सुखांत तशें दुखांत पिड्यान तशें भलायकेन सोंसणिकायेन धैर्यान तुवें सांगत दिलें पळय तुका आमी सल्यूट म्हणटा खंडीत जावन वय फादर डेनिस डेसान एरिक बाबू कशें सामाजीक गजाल्यांनी तो एक शिस्तसो शिपाय जावन आसलें म्हणल्यार ताच्या उतरांनी स्पश्ट रितीन थंयसर ताणें सांगलें आसा आतां तुमचे लागीं विचारचें तर तुमी सगळे ताच्या हाताखाल वाडिल्ले कलाकार ताणें तुमकां तरबेती दिल्ली आसा तुमकां विशेश दिग्दर्शन निर्देशन ताणें दिल्लें आसा अशें आसतना ह्या सगळ्या तुमच्या संगीत राटावळे मध्ये ताणें समाजाचो विशय समाजाची गजाल ह्या सोशल जस्टीस म्हणली ही गजाल तुमचे मध्ये हाडिल्ली आसा गी आनी तुमकां ह्या विशयांत कितें तरी थोडी काल म्हणटात थोडी उतरांचे काल म्हणटात एक ते सांगून दाखोवचें आसा पळय समाज म्हळ्यार अशें आमी सांगत आसाचें अशें आमी एकामेका नितीन आसाचें एकामेका जस्टीस सगळ्यांक इक्वल ह्या विशयांत तुमकां कांय झलक दिल्ली आसा ताणें ओके व्हेरी नायस क्वेश्चन हांव ते कन्फ्यूज जालो न्ही तुका हांव एक इन्स्टंट सांगता एक दीस डॉन बॉस्को हॉलांत आमी प्रॅक्टीस करता आसा रिहर्सल जाताना एरिक बाबू ताज्या ग्रुपाक काण घेवन भितर येता भितर येवन आमी फाटल्यान म्युजिशियन आमी 7 म्युजिशियन आसात फाटल्यान ताज्या ग्रुपाक आमच्या मुखार रावून तो फेस करून ताजे एक स्टायल आसा कंडक्ट करची स्टायल आसा अशें ते कंडक्ट करतना फाटल्यान आमी म्युजिशियनां हांसल्या आमी काल्याक हांसल्या आमच्या मदें एक कॉर्ड काल्यां रॉंग जालो काल्यां जालें काल्या अवस्था साहेब म्हणून आमी हांसल्या एरिक बाबा कालें जालें तें आमी ताका हांसल्या म्हणून ओके ही फेल्ट ऑफेंडेड ताणें प्रॅक्टीस रावयलें
आनी आमकां साती म्युजिशनांक येतलें. म्हाका गोत्त आसा तुमी काल्याक हांसल्यांत ताजे एक टोन आसा एक. वय वय म्हाका गोत्त आसा तुमी काल्याक हांसल्यांत आय नो एवरीथींग म्हणालो. आमी कन्फ्यूज देवा म्हजे एक आमी ताका कांय करून आमी आमचे मदें हांसल्या. जालें प्रॅक्टीस जालें. नेक्स्ट दीस शोच्या पयलें आतां तुवें काले म्हाका क्वेश्चन विचारलें म्हळ्यार सोशियल जस्टीस ताणें आमकां व्हडल्या रितीन तशें कांय सांगूं ना. सोशियल इश्यूज ते कांय सांगूं ना. पूण नेक्स्ट डे तांणी तो स्टेजीक चडलो. शोच्या पयलें स्टेजीक चडलो. आमी 7 म्युजिशनां स्टेजीच्या फाटल्यान आसा. स्टेजी कडेन तो येवन आमकां 7 इंडिविज्युअली आमकां आय एम सॉरी करून 7 पटी आमकां 7 जाणांक ताणें आय एम सॉरी म्हणालो. सो ताणें कांय आमकां डायरेक्टली सोशियल कशें तें आमकां सांगूं ना ताणें. पूण हें ताजें व्यक्तित्व पळोवन आमी शिकल्या. समाजांत एक मुखेली जावच्यान मुखेली जावन आसल्यान आनी मुखेली म्हणून लेखतल्यान कशें समाजांत मिंगल जायचें लोकां लागीं कशें बसचें म्हणलें ताणें तुमकां तें एक निदर्शन त्या प्रमाणे दाखोवन दिलें. सडा तूं कम्युनिस्ट म्हळ्यार तशेंच इन्स्टंट प्रतिक्रिया दिवचे मनीस. आमी सगळे त्याच एका धोरणांत आयिल्ले मनीस. त्याच एका चिंतपा काळ आमी जियोवचे मनीस. आमकां म्हळ्यार कितेंय एक अन्याय घडता आसतना या आमकां कितें सारकें न्हय भोगता आसतना आमकां तें लिपोवन दवरूंक जायना. आमी सीदा तोंडाक काल म्हणटात मुखार स्ट्रेट सांगचे मनीस. आनी एरीक बाबाची ती काळेत ताच्या जिवनांत आसली. तो फाल्यांक म्हूण दवरनातलो. कितें सांगचें आसा जाल्यार तें शिदा सांगतलो आनी काळजांत सांगतलो आनी थंय सुद्दां आखेर करतालो. तें फाल्यांक म्हूण तो घरा व्हरचें आनी फाल्यां तुका मेळटना ताका ती गजाल कांयच न्हय. कित्याक म्हळ्यार ताणें तुवें आदले दीस ताणें काळें सांगलां तें फायनल तें. आनी त्या खातीर तो काल म्हणटात एक सामाजीक व्यक्ती जावन बदल्लो आसा. आनी जायते पटी म्हाका भोगुल्लें आसा. ताका बरें भाशण करूंक येतालें. कित्याक म्हळ्यार तो ट्रेड युनियनांनी आसलो पयलींच. आनी बरें एक संघटना बांदची ताका सकत आसली. जर हेरीक कोंकणीकपणी हें नासलो जाल्यार व्हडलो एक कम्युनिस्ट नेता जातालो. साऊथ इंडियान इंडियाच्या लेवलाचो व्हडलो एक कम्युनिस्ट नेता जातालो. कित्याक म्हळ्यार हेरिकान उलयता आसतना कांय खंयचे जण आसले आनी लोकांक ती आकर्शीत करची ताच्या भाशणांनी ताच्या उतरांनी वय ताचें तें रूप सुद्दां तशें आसा व्यक्ती सुद्दां तशें आसा. ते लोक ताका पसंद करतलो. ह्या दिशेन जायत्यो गजाली आमकां उलोवंक आसात. पूण ह्याच मुवमेंटांत म्हळ्यार आनी काल म्हणटा वैचारीक मुवमेंटांत एरीक बाबू थंयसर त्या मुवमेंटाक भरती जावंक गेल्लो आनी त्याच चिंतपान जायतो काल जियेल्लो. असल्यो जायत्यो संगती ताणें पुस्तकांत आत्मचरित्राच्या आत्मकथेच्या पुस्तकांत बरोवन गेल्यात. ताचो एक सांगाती आसलो प्रोफेसर नरेंद्र नायक आनी तोय ह्याच चिंतपाचो आनी अजुनूय तो जिवान आसा. आनी आमी सर्व ताका विशेष रितीच्या गौरवान लेखता. कालच्या दिसा तो थंयसर कलांगणाक पावल्लो आसा आनी एरिकाच्यो यादी ताणें लोकां मुखार विशेष रितीन उगडाप केल्ल्यो आसात. त्यो आतां आमी आयकून येवया. He was a rationalist, progressive thinker and a supporter of amche left movements. Eric Babache, one of the greatest wishes was Vaidnak Chintan hadka, progressive thinking hadka, secularism hadka. Maka udas asa Babri Masjid demolition जाल्ल्या टायमार तांचे घरांत एक मिटींग दवरले. जनाक वट्ट हाडीचे म्हूण सांगून कम्युनलिझम देखून भायर हाडूका म्हूण सांगून तांणी एक मिटींग दवरले. हांव गेलो सान्नी तारापणांनी आसले. ते टायमार पोलीस आयले. कर्फ्यू आसा, सेक्शन 144 आसा, मिटींग करूंक ना म्हूण सांगून. तेन्ना एरीक बाब म्हळें आमी मिटींग करचें सेम पर्पजाक, सेक्युलरिजमाक, कम्युनल हार्मोनीक. सो आमकां मिटींग करूंक सोडका म्हूण. तांणी आयकनी. एरीक म्हळें ना आमी करूनच सुद्दां म्हूण. मागीर आमकां कन्विन्स करूंक बारीक कशें जालें. नाका आमी वचा आतां टेन्शन आसा नाका म्हूण सांगून. ते एक उडास. अशें एरीक बाबाचे मस्त उडास येता. तांचे कोंकणी लँग्वेजाक केल्ले विशय उडगास येता.
प्रोग्रेसीव थिंकिंगाक प्रोग्रेसीव एक्शनाक तांचे उडास येता हे पुरा काम आनीक मुखार वचचे हांव एनी टायम एक रॅशलिस्ट मीट रॅशलिस्ट मीट करचे धैर्य आसलो कित्याक म्हळ्यार कांय नातल्यार आमकां कोंकण कलांगण मेळटा म्हणून सांगून तितलें कॉन्फिडन्स आसलें म्हाका एरिक बाबाचे मेळटा आमचे पुरा प्रोग्रेसीव ग्रुप्स कम्युनिस्ट ग्रुप्स रॅशलिस्ट ग्रुप्स ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ देम हांव सांगता एरिक बाब तुका लाल सलाम एरिक बाब तू अमर रहे एरिक बाब तुझे उडास आमच्या मनात केन्नाय आसता एरिक बाब तू अमर वय प्रोफेसरान सांगता आसतना एक विशेष एक काल म्हणटात आमची कुडीची लोवां उबी जातात म्हणटात पळय ते एक रोमांचन तशें जाते आसा तितलो एक प्रोफेसरान उल्लेख केल्लो आसा बाबरी मस्जिद डेमोलिशन तें घडीत आनी ताणें एक जमत करीची एक मिटींग करीची म्हणून तें हट धरलें छाला आसा पळय ते उल्लेख केल्लो आसा आतां तुमी कलाकार समाजांत तो ह्या रितीनी विशेष ताका हट ताका आसले म्हळ्यार सेक्युलरिजम म्हळ्यार जात्यतीत ते एक सिद्धांत चड आमी ताका पाठिंबो दिवचे आनी ते मुखार वचून व्हरचे म्हणल्यार एक धोरण समाजांत ताचें आसलें आनी छाला म्हणटात पळय ते हटा म्हणटात पळय ते हाका संगीताक येताना कलांगणाक येताना कलेक येताना तुमकां कितें भोगलें आसा म्हाका दोन संगती सांगूंक जाता तातूंत पयलो हे म्हाका एक्सपिरियन्स जाल्लें लास्ट शो ऑगस्टाची म्हयन्याळी मानची ताजे लास्ट शो त्या दीस ताका चलोवंक जाताना ताका येवंक जाताना प्रॅक्टिसाक आयला प्रॅक्टिसाक येवन सिकील बसला आमी स्टेजी वयर आसात ताजें सॉंग प्रॅक्टीस आमी सांगलें ताका अंकलाक रिक्वेस्ट केलें तुमी सिकील तावनूच कर सिंगींग ना तो 3 मिनटां सण वयर स्टेजीक येवन थंय प्रॅक्टीस कर सिकील गेला सो ते एक म्हाका म्हळ्यार हट्ट करीत ताका तें करीत दुसरें हें म्हाका एक्सपिरियन्स जावना पूण म्हजो तो इश्ट रोशन बेळा सोद 5 इनिशियल स्टेजार आसतना म्हळ्यार आमी सुरू करता म्हणटना एरिक बाबान रोशनाक फोन केल्लें ये आनी म्हाका आमकां हांगा मेळ कित्याक म्हळ्यार आमकां म्युजिशियनाची गरज आसा सोद स्टार्ट कर रोशन बेळा घरांतून सुट्टाना अशें गेल्लो गी चिंतून गेल्लो गी हांव हें काणूंकूच काणयना म्हणून कशें म्हणून आतां वचून हांव ना म्हूण सांगता ते जावचेची गजाल न्ही कितले 8 म्हयने ते परत जावचेची गजाल न्ही रोशन बेळा देंवन भितर एरिक बाबाक भितर ताच्या ऑफिसाक गेलो ऑफिसाक येताना स्टॅनी तो ताजे डायलिसिसाचे पुरो काले पुरो ट्यूब्स हें तें पुरो घालून बसला एंड मिटिंगाक बसला तो तें पळोवन रोशन काही येवलो ना जाय तरी बाबा आमी मुखार या तें ताणें सांगलें सो ते हट्ट ताजे हट्ट त्या लेवलाक आमकां संगीताक म्हाका कोताले प्रमाणे हे दोन संगती वय हट्ट म्हणटा आसतना आतां कलांगण म्हणलें एक बंदाप आसा थंयसर एक संस्थो आसा माणसोबण म्हणलो संस्थो आसा आनी हे आज काल जाल्लो वावर कांय न्ही 25 वर्सां पयलें तावन हाची एक चरित्र हाका एक इतिहास आसा आनी त्या काळार तितलें बरें एक बांदप बांदिचें जाल्यार तें एक हट आसलेल्या व्यक्ती शिवाय दुसऱ्या कोणाकय सांगोडी सगळें आसलें जावंक पुरो पूण मुखेलपण काणगेवन ते काणगेवचे निर्धार डिसिशन आसा पळय तें ताच्या हटाक एक म्हणटात एक सूक्त निदर्शन उणयत अशें ह्या हटाक लागून ताणें जायती कार्यां कोंकणींत केल्लीं आसात उबी केल्लीं आसात आनी त्या खातीर काल म्हणटा एरिक बाब म्हणटा आसतना तो मनीस रेकॉर्डाचो मनीस म्हणचे आसा आमी धाकल्यांचो मनीस म्हणचे आसा आनी कोंकणींत काल म्हणटात आमी चिंतूंक जायना तसले धाकले माणसोबणान कलांगणांत उबे केल्ले आसात ह्या धाकल्या पैकी धाकल्या कुशीन ह्या धाकल्या विशीं उलोवचें तर कितें सांगूंक आसा आतां निरंतरी आसा बायला शो आसा जायते शो आसात कितें सांगूंक शकता मेगा प्रोजेक्ट्स स्टॅनी ते आमच्या तल्यान कोणाकय तल्यान चिंतूंक जायना चिंतल्यार चिंतप खंडीत येता पूण पुट इट इंटू एक्शन इज इम्पॉसिबल आनी आमकां म्हाका बिकॉज ही तो क्रांतिकारी तशें आसल्यान तो ते मुखार सून व्हरते आसा पूण आमच्यान तें खंडीत जायना
आनी ताणें केल्ली प्रोजेक्ट्स ऑफकोर्स म्हळ्यार आतां निरंतरी कोंकणी निरंतरी मागीर द ग्रेट बायला शो दोज आर मांडो उत्सव दोज आर ऑल मॅसिव इव्हेंट्स येदोळ जावनात ते कोंकणींत तले इव्हेंट्स जावनात अँड कितल्या लोकांक तांणी कितल्या लोकांक तांणी रास करीचे खंडीत आसा करेक्ट दॅट्स अ नायस पॉयंट करेक्ट वाहन आसात करेक्ट आनी त्या काळार आनी कांय नातिल्लें ताणें तले कितली व्हडली 200 फीट 150 फीट व्हड स्टेजीर तले पळय एक उबें करूचे जाल्यार ऑफकोर्स ताका पाठिंबो ताजे सपोर्ट आसा ऑफकोर्स आसा बट तुवें म्हणलें बरें ते लिडरशीप काडून करीचे जाल्यार आनी म्हाका एरीक बाबाक पळयलो उडास म्हळ्यार भोंवडी म्हणलें तें आमी भुरगीं ल्हानशीं भुरगीं आनी तो घराघरांनी आयिल्लो कासरगोड बेळा पळय सो आमगेर तो आयिल्लो त्या वेळार सगळ्या आमच्या फिरगजकारांच्या म्हळ्यार लाखल्या वाड्याच्या सगळ्या घरांक तो गेला सो त्या दीस म्हाका ताका पळयलो उडास ताच्या पयल्या पळोवंक दुसरें कांय माध्यमां नातिल्लीं ताका आनी तो अशें आमकां कुड्याल येवन ताका पळोवंक जायनातिल्लें सो ती भोंवडी म्हणलें कार्यक्रम हांवें ताचे उपरांत त्या वेळार आमकां ती विशेश गजाल म्हण बघून आमी ल्हानशे भुरगे आसले पूण उपरांत त्या भोंवडी म्हणल्यार कार्याचो इतिहास आमी वाचताना आयकताना आनी ताणेंच जायते फावटी आमचे कडेन शेअर केल्लें आसा ताच्या सांगात्यांनी आमचे लागीं शेअर केल्लें आसा घराघरांनी वचचें कोंकणी घरांक सोदून वचचें थंयसर कोंकणीचो तो काय म्हणटात दिवो पेटोवन जलोवचो ही गजाल कांय चिल्लर कांय न्ही आज आमकां इतली सगळी सवलती आसो न्ही इतलें सगळें आमकां टॅक्नोलॉजी इन्फ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स सगळें आसूं न्ही आमकां एका दिसाक 10 घरांक सळचें या 10 घरांक भेट दिवचें म्हणटा आसतना आमकां तें पुरो जाता दनपार जाता रात जाता पूण एरीक बाबान त्या दीस ती सळिल्ली वाट समकल्ली ती वाट आसा पळय ती रेकॉर्ड ती खंय धाकल जावं ना पूण रेकॉर्ड म्हणल्यार आतां ऑफिशियल त्या बुकांनी आनी पुरो पूण तें रेकॉर्ड तें घरां कावंट केल्यार तें एक रेकॉर्ड म्हणून सांगीत खंडीत तुवें एक पॉयंट म्हळें ताजें चिंतप आसा पळय विजन तो इज अ विजनरी आतां तेन्ना तो म्युजिकाक घालता म्युजिकान ताणें घरा बसचें या कलांगणान येवन बसचें आनी एक ट्यून कंपोज करचो तो ट्यून इतलो काय म्हणटात त्या मोमेंटाक त्या दळा कंपोज करतना इट सावंड सो इजी आनी सिंपल व्हेरी सिंपल पूण बिकॉज एरीक बाबान तें शिकयलां म्हणटना आमी पुरो शिकता ओके ताका मात आउटपूट आसा पळय पयल्यान करता आसता हें अशें आउटपूट येता म्हणून शोआ दिसा दॅट आउटपूट इज नेक्स्ट लेवल आमी इतलीं पदां केळ्ळ्यार ताणें तें कंपोज केल्लें सॉंग स्टँड्स आउट फ्रॉम ऑल द रेस्ट ऑफ द सॉंग्स ते एक ताजे डेडली कॉन्सेप्ट आनी त्या विजनार तो चलता दॅट इज समथींग म्हळ्यार ते आनीक आमकां ताजें जस्टिफिकेशन मेळोना त्या म्हळ्यार कोंकणी एक संगितांत एक ताचे एक संगीत एक वेगळो प्रकार म्हणून खंडीत ती चाफराची कविता आसूं ती मेलोडियसाची कविता आसूं ती या हेर कवीची कविता आसूं ती ताका ताणें ताळो बसोवन ताका संगीत तें काय म्हणटात अरेंज कर म्युजीक अरेंज कर थोडी पदां ताणेंच गायल्यांत थोडी पदां दुसऱ्या कारणान गावंक लायल्यांत पूण सगळीं पदां अजून ती काळजांत आमच्या आसात आनी एवरग्रीन म्हणचे आसली तातूंत ताणें म्हाका एक सॉंग सांगूंक जाय ताणें तें फातोड्याच्या कोंब्यान तें पद इट इज अ पोयम इट्स अ पोएटीक फिलार आसा तें पक्का आमचें देशी पोएट बट त्या पोएटीक फिलाक एरीक बाबान ट्यून असो कंपोज केला की ताका बॉसनोवा म्हळ्यार एक वेस्टर्न बीट जी टक जी टक जी टक जी टक जी टक जी टक ते बीट त्या बॉसनोवा बीटाक एक पोयम काडून ताणें ट्यून करीचे जाल्यार आउटस्टँडींग आनी तेच दुसरें एक पद आसा आबोल्या ओ हो ताजे एक तुका ताजी हिस्ट्री करता चरित्र म्हळ्यार ताच्या बुकांनी आसा आमकां कळीत आसा तेजें चरित्र चाफराचें तें पोयम तें पद आयकतना आतांय तें कितें म्हणटात आमच्या कुडीन एक उजो सरता जायतीं पदां ताणें ताळे बसयल्ले आसात संगीत दिल्लें आसा आनी ताणें गायिल्ले आसात कांटो एक पद आसा कांटो आमी आर्विल्ल्या दिसांनी दायजी दुबाईन आसा केल्ल्या ताच्या 25 वर्सांच्या जुबल्या वेळार तेंच पद एरीक बाबाच्या मुखारच आमचो काय म्हणटात एक नांवार्दीक गावपी जायती काय म्हणटात रियलिटी शोज विनर रॉबिन सिक्वेरा वालेन्सिया हाणें गायिल्लें आसा तें एक पटी आतां आमी आयकोन येवया.
तुझ्या केसांक सोहिताना मोगा मोजे डोळे भरून येतात तोंडार सचे वादाळ पुसूक तकली केसांत पुरोवन येता तुझ्या केसांक सोहिताना मोगा मोजे डोळे भरून येता तोंडाचो वादाळ पुसून तकली केसांत पुरोवन येता तुझ्या केसांत पडलो मोसान लेखले मोजो मोगा वाटो रक्ताचे वाळ रिगता गाला तुझे बोप्पिनेचो कांटो तुझ्या केसांत पडलो मोसान लेखले मोजो मोगा वाटो रक्ताचे वाळ रिगता गाला तुझे बोप्पिनेचो कांटो हो कांटो गळ्याक तोपी हो कांटो always popsuki हो मोजो दिवो पालवोदी ऐसा सलोदी कानी सोपुदी सोहिताना मोगा मोजे काळीज फुमार जाता तुझ्या पालवांचे पुहनू काडकी रोडो मुनो नाशा येता सदा वेंगेत मोगा पासान मोजो घेतलो वाटो पाकल्यो गेलोय तोंडी गेलो मोजा वाद्याक उरलो कांटो सदा वेंगेत मोगा पासान मोजो घेतलो वाटो पाकल्यो गेल्योय तेटूय गेलो मोजा वाद्याक उरलो कांटो हो कांटो गळ्याक तोपी हो कांटो काळीज पापसिदी हो मोजो दिवो पालवोदी केसांक सलोदी कानी सोबोदी वय चाफराच्या उतरांची गुंडाई आणि एरिक बाबाचो
ती थाळ्याची सोबाय आनी ओह. ताणेंच गायिल्लें आसा हें पद आसा, आनी हय. आमच्या कार्यक्रमा खातीर रॉबिनान हें पद गायिल्लें आसा त्या दीस एरीक मुखार आसलो पद गायता आसतना आनी तुवें तें संगीत तें दिल्लें आसा संगीत खेळ्ळोय आसा हितून हांवें पळयलां थंयसर कार्यक्रम जाल्ल्यानच एरीक बाब तुजे थंय उठोन आयिल्लो आनी रॉबिनाकी ताणें विशेश शाबासकी Correct. उसरली कितें भोगिल्लें आसा तुका हो ते ताजे व्हडलें ऑनर खंयचें ना तेंत एंड सॉंग एंड जाल्ल्यानत तो चेरातोन उठलो आमचे प्रोग्राम जाते आसा उठलो सीदा मुजे कडेन आयलो हे हात दिलो लागलो हे धरलो लागलो रॉबिना कडेन गेलो आनी मागीर ताणें म्हाका मेसेज घाल्ली आसा म्हळ्यार द फ्युचर इज ब्रायट म्हणून कोंकणी म्युजीक द फ्युचर इज ब्रायट तितल्यान सांगलें ताणें कांय उलोवना दुसरें म्हळ्यार मेसेज आसा म्हजे कडेन ताची व्हडली प्रोग्राम म्हळ्यार एक दायजी दुबयचें आखरेचें प्रोग्राम ताचे उपरांत आमचे ताचे दायजी वर्ल्डाचे प्रोग्राम कोंकणी परब आनी दायजी वर्ल्डाच्या प्रोग्रामा दीस वेताना म्हाका हांव पट्टण आसलो म्हाका मेळ्ळो आसा आनी त्या दिसा म्हाका तेंच म्हाका मेळटा हर एक फावटी ताणें तेंच म्हणचें आसलें म्हळ्यार तुमच्या हातांत आसा सगळें तुमी आसात तुमी तुमकां हाच्या वरवीं विशेश करून साथ दिता आसा म्हणून आमकां विशेश एक धैर्य ताणें दिल्लें आसा त्या काळजांत निरंतरी आसा आनी तेंच एक आमकां एक प्रेरणा मेळटा तशें एका महान व्यक्तीन तशें एक उतर म्हणचें म्हळ्यार एरीक बाबू सगळ्यांक तशें म्हणना ताका तें कळटा ताका तें रिडींग मायंड रिडींग म्हणल्यार एक पावर आसा आनी आमकांय दोगांक एक फावटी ताणें एटलें आसा गुत्ता ताणें ओके ते काल सांगया सांगून सोडया ते अस्मिता मुवीचे हांगा प्रमोशनाक दायजी स्टुडियोक टीम आयिल्लें ते टीम येतना हांव म्हज्या कॅबिनांत आहलो स्टॅनी तांच्या वेटिंग रुमांत वचून तांकां सुदर्शन आहलो तशें हांव वेताना हेणें कोण आयला म्हणून पळयताना वेटिंग रुमाक हांव भितर गेलो स्टॅनी म्हणलो हांव आत्तां वचून स्टुडियो सेट जाला गे पळोवन येता तूं इल्लें हांव बसलो उलोवन आहलो तांचे वटू पुरो जालें एक 15 मिनटां सोडून स्टॅनी भितर बागेल अशें ओपन करून स्टॅनी भितर आयलो आनी आंडी पुरो रेडी हांड बराड म्हणलो रेडी हांड ते पुरो पळय आमी तुळून तुळिल्ल्या एरीक बाब मुखारच आसा आनी फिल्म अस्मिताय फिल्म प्रमोशन ताणें अशें आमकां एक येटिल्लें आसा तें हालें सांगिना हांव तें नाका पूण आनी अशें जाल्यार कशें म्हणलो लास्टाक बट तांतू आमी शिकल्या तांतूय आमी शिकल्या ते आतां आमकां फन्नी जाता आमकां तें हास्य जाता पूण ताणें सांगिल्ल्या उतरांनी विशेश अर्थ आसलो पूण आमचे वयर विशेश ताका एक काळजी आसली आनी ताचे उपरांत म्हाका तो मेळ्ळो आसा जायते फावटी मेळ्ळो आसा आनी थंयच हांवें सांगलें हर एक फावटी हांवें डायरेक्ट करच्या कार्यांक तो येतलो थंयसर आनी आवणी तूं सडवत ताच्या घरा वचून सुद्दां ताका ओवळीक आमी दितले चॉयस पळय आपयतलो आमी खुद्द ताच्या घरा वयतले आनी त्या वेळार हर एक फावटी ताणें सांगचें आसलें तुमचे वयर धैर्य आसा तुमचे वयर धैर्य आसा म्हणून सो तो मोग तो अभिमान ताचे बेसांव आमच्या काळजांत आसा हाचे भायर एरीक ओझेरियो म्हणटा आसतना तो एक संघटन असो व्यक्ती संघटन असो मनीस समाजींत तो कोंकणीच्या वावराक येता आसतना येवचे पयलें सामाजीक रिती जावन तो ट्रेड युनियनांत आसलो जायत्या संघटनांक जायत्या चळवळेंक कामेल्यांच्या त्या पंगडांक ताणें मुखेलपण दिल्लें आसा येदोळसा आमी प्रोफेसर नरेंद्र नायकाचें त्या भाशण आयकल्लें आसता ताणें उल्लेख केल्लो आसा ताचे उपरांत कोंकणी गायिल्ले उपरांत कोंकणी ताणें तें संघटनात्मक काळ म्हणटा ती सकत आसा पळय संघटना मंच सकत ती ताणें काळ म्हणल्यार आनीक चड स्ट्रॉंग जाल्ली म्हणयत मानसोबान समतोस एक संघटन ताचे उपरांत कलांगण जालें ताचे उपरांत जागतीक कोंकणी संघटनाक जागतीक मट्टार आसलेल्या सगळ्या संघटनाक ताणें एका सत्रेपदा हाडचें एक विशेश एक मिसांव हाती घेतिल्लें आसा आनी ह्या मिसावांत परगांवांत आशिल्ले दुसऱ्या राज्यांनी आशिल्ले खंयचे आमकां सकळीत नातल्या त्या भोवारांत आशिल्ले संघटनांक ताणें वचून तांकां पारखून सोदून काडून त्या संघटनेच्या मुखेल्यांक कलांगणाक हाडिल्लें आसा आनी तांच्या कार्य योजनांनी मेतेर केल्लें आसा त्या भायर कलांगणांत ती मानसोबाण म्हणून एक संस्था जावंक पुरो एक सत्र जावंक पुरो थंयसरी नासोबाण आसा सुमेळ आसा आनी कलाकुळ आसा आनी इतर जायते मिठाकाण आसा जायते संघटना आसात आनी हे सगळे संघटनाक तो एकच लेख तें ताचें काल म्हणटात मुखेलपण लिडरशीप आसा पळय तें नेतृत्व तो दितलो आनी तुमी संगीतकार तुमी थंयसर आसचें सो ही सगळी संघटना थंयसर आसता आसतना म्हणल्यार संस्थे म्हणल्यार सहा संस्थे थंयसर आसता आसतना कशें तो मॅनेज करतलो ह्या विशयान तुका कांय जालां कसा पळय सानी तो म्हाका ताची हें केदाळा म्हळ्यार मानसोबाण म्हजें एसोसिएशन एज अ फूल टायम म्युजिशियन जाल्लें तो इल्लो भलायकेंत
इल्लो पाटी पडलेल्या टायमार हांव थंय फूल टायम रिगलो. सो म्हाका ताजे संघटनाचें हें म्हाका चड म्हाका माहीत ना. पूण तो खंय बसतलो पळय, आतां येवन हॉलान बसल्यार थंय तो पुरा अपडेट्स तो काणयतालो. आनी ताणें कशें केलें म्हळ्यार आतां नाचोबाणाक एक लिडर, सुमेळाक एक लिडर, आनी खंयच्या कला आसा संगीतकारांक एक लिडर, नाटकाक एक लिडर. ह्या लिडरां कडेन ही इज टू कॉर्डिनेट. ताजे स्टायलच तशी. ते दॅट हॅव ऑब्जर्वड. कॉर्डिनेट. तुमचें नाच कशें जावन आसा, ते काल्याक तशें ना, हांगा येवन करा, म्हणजे मुखार येवन करा. तो बसल्या कडेन कामां करतालो. सो ते म्हाका तुवें संघटन एज अ ताजी शेती ती बसल्या कडेन ही इज टू गेट थिंग्स डन, सगळें मॅनेज करतालो. एंड म्हाका एक खुशी म्हळ्यार तो ऑफकोर्स तो तूं अपर हँड आहलें, बट आय एम हॅपी ही इज टू गिव ऑपॉर्च्युनिटी टू पीपल टू मॅनेज. तो हांव तें करता, हांव हें करता ना. ताणें ताका एसायन केल्यान लोक, एंड ही इज ओन्ली कॉर्डिनेट विथ देम एंड सी इफ थिंग्स आर डन. तें पळय जाल्यार बरें, हें बरें आसा, सिंगना आसा, हें बरें आसा. संगीताक आमकां एकल्या कोणाक मुखेलपण दिवचें. आनी आतां थोडें म्हाका दिसता संजय कशें जाता संगीत मागीर थोडे पडे ते गिटार ट्यून ना, बसूनच पुरो ताजें कामां करयतलो आनी तें जातलें. तें देखून दॅट इज वाय एरिक बाब इज दॅट परफेक्शनिस्ट. इतलें म्हणटा आसतना आमचो टायटस नोरोना आसा. काल ताची एक विशेश एक उतरांजली थंयसर कलांगणांत सादर जाल्ली आसा. आनी आमकां विशेश आमच्या दोळ्यांनी दुकां हाडयल्ली एक म्हणटात एक उतरां ताची. सो जायत्या वर्सां जावन तो काय म्हणटात एरिक बाबा सांगाता, माणूसपणां सांगाता कलांगणांत. थंयसर तो विविध रितींनी ताची काय म्हणटात थंयसर तो मेतेर जाता आसुल्लो. सो काल कलांगणांत टायटस नोरोनान दिल्ली ती उतरांजली आमी पळय आयकून येवया. एरिक बाबाचें जिवीत, बाळपण, संघर्श आनी झूज, संगीत, कोंकणी आनी संस्कृती, इश्टागात आनी कुटाम अशें स वांटे करूं येता. एरिक बाबाचें बाळपण जेप्पूच्या दुबळ्या परिसरांत दुबळ्या कुटुंबांत एरिक बाब जल्मलो. ताच्या बापायची पाटभूंय तुळू भाशेची आसली. बामणाच्या मोदें मोडी कोंकणी उलोवचो लोक त्या बाबारांत आसलो. उणेपणाचें बगाप भोंवतणी आसलें. तकलेन बुदवंत आनी शाणो आसलो. एरिक बाब गोबरांतल्यान फिनिक्स सुकणें उठोन बुरल्या बरीच उठलो अशें म्हाका भोगता. जेप्पूच्या परिसरांत कोंकणी संगीताक, नाटक क्षेत्राक आनी साहित्याक व्हड योगदान दिल्ली गजल सगळ्या कोंकणी संवसाराक कळिताची संगत. ताचे संघर्श आनी ताचीं झुजां भोव ल्हान प्रायर अनिती विरोध ताळो उठोवची ताची शाती एरिक बाबान आपणायली. आपणें काम करच्या बँकांत युनियनाक दिगो जावन अधिकारशाहीच्या विरोध झुजोवन ताणें आपलें काम होगडायलें. आपलो आनी आपल्या ल्हान कुटुंबाचो दिसपडतो ग्रास ताणें कश्टार घालो. पूण ताणें फाटीं पळयलेंच ना. दुडवाचें तोंड ताणें देखलें ना. कोंकणी क्रिस्तांव धर्माच्या भितर जावचो अन्याय कसलोय ताका सोंसलो ना. तो सगळ्या अन्यायाच्या विरोध रावलो आनी समर्थी विरोध म्हणलो बिल्लो कामगारां खातीर ताणें आपल्या कपलार घेतलो. त्या खातीर ताणें जिवीतभर कश्ट भोगीचे पडले तरी तो आपल्या झुजांत सिद्धांतांत आनी निर्धारांतलो फाटीं सरलो ना. एरिक बाब एक पक्का कम्युनिस्ट आसलो. ताचे भितर एक नक्सल आसलो. दुबळ्यांचो, धाकट्यांचो, कामगारांचो आनी इश्टांचो ताका हुस्को आसलो. कम्युनिस्ट म्हळ्यार सडीत आशिल्ल्या लागचें घेवन नातल्ल्याक दिवचें सिद्धांत. आमी ल्हान आसतना हरिएका करिज्माच्या निमाण्या शुक्रारा रशिया कम्युनिजमांत हांव कन्वर्ट तर जावं दी म्हणून इगर्जेन मागची रिवाज आसली. पूण एक दिताना एक काण वर्सो देवूच सगळ्यांच्या की चड व्हड कम्युनिस्ट म्हणली संगत आमी गुमानांत घेतलीच ना. भोवशा एरिक बाबान ती गुमानांत घेतली अशें म्हाका दिसता. ताचो देव कम्युनिस्ट आसलो अशें म्हाका आतांय भोगता. कार्ल मार्क्साचो दास कॅपिटल ताच्या भोव पसंदेच्या आनी मोगाच्या बुकां पैकी एक. ताचें संगीत पळयन संगीत आनी एरिक बाब एकामेकाक पर्याय शब्द अशें म्हाका भोगता. एरिक बाबाच्या सगळ्या जिवा भितर संगीताची एक लय आसताली. कविता आयकतानाच त्या कवितेक एक सूर धरची विशेष तांक ताका आसली. कोंकणी संगीताक देशी सुरपाय दिवचे दिशेन
ताच्या येजमानपणा काल मांड सबाण जल्माले. आजीक 40 वर्सां आदीं जल्मल्लें मांड सबाण मांडार बसून सोबाणां दितालें. एरीक बाबाची आनी चाफराची जोडी म्हळ्यार संगीत आनी उतरांचें लगीन तशें चलतालें. आज एरीक बाबाक लागून संवसारच कोंकणीचो मांड जालो आनी सोबाणांची रास ताचेर उबी जाली. लेखमितनांतले कवी पदां रचपी जाले, संगीतकारय जाले, मिती भायर गावपी रुतां जाले, कलांगणान हिस्पा भायर लोकांक वेदी दिली. अरविल्या संदर्शनांत ताणें अशें म्हणलें, मरणाक हांव राखतां, म्हाका मरणाचें भें ना. म्हजीं कामां म्हजे सांगाती मुखार व्हरतले. पाद्री नाकात, मागणी नाकात, मोरनांगा कलांगणान दवरा. दिश्ट घालूंक म्हज्या मोगाची येतलीं. फुलां घाला, फुलांक हांव विरोध ना. म्हजी कूड लासल्या उपरांत तसो गोबरान कलांगणाच्या खंयच्याय एका रुकामळान पुरून ताचेर एक फातराचें फळें करून म्हजें नांव ताचेर कांतया, इतलें पुरो. हांव चिंतां एरीक बाबाचो गोबर जाताच हांगा एका ल्हान फोंडांत घालून लांब काळाक वांच्या एका रुखाची रोंपी आमी लायचे. ती रोंपी व्हड रूख जावन 30 वर्सां हांगासर वांतली. ताचे पंदा फातराचें एक फळें कांतोवन ताचेर आमी अशें बरयचें. 20-21व्या शतमानांत असो एक मनीस आसलो. तो कोणेय रचल्या वाटेन चल्लोलो ना. ताची वाट ताणेंच रचली, ताचेर तोच पयलो चल्लो आनी ती वाट राज रस्तो जाते गेली. ताचें नांव आसलें एरीक अलेक्झांडर ओझेर. मोगान लोक ताका एरीक बाब म्हणटाले. देव बरें करूं. वय विशेष रितीची एक श्रद्धांजली टायटस पाठयिल्ली आसा. एरीक बाबाचें तें मिस हांव मुखारून वेतलें, कित्याक म्हळ्यार तो एक निरंतर आतां. ताका कंप्लीट काल म्हणटात एक कंप्लीट म्हळ्यार तें आखेर जालें म्हणून जालें, बट कंप्लीट म्हणचे की तें कंटिन्यू एक प्रोसेस तें. ताचें जिवीत तशेंच आसलें आनी ताचें जिवीत संपले उपरांत तें जिवीत काल संभ्रमलें आसा आनी तें मुखारसून वेतलें. थंयसर कलांगणांत कोंकणी कार्यां जातलीं, कोंकणी फेस्तां जातलीं, कोंकणी उत्सव जातले. पूण वैचारीक चिंताप एरिकाचें एक काल म्हणटात ताची आयडेंटिटी म्हळ्यार एक अस्मिताय म्हळ्यार वैचारीक चिंताप. पूण हें कितल्या मट्टान मुखार वेतलें म्हणल्यार एक काल म्हणटात एक पंथान म्हळ्यार तें वैचारीक चिंताप एरिकाक आसलें. संगीतकारांक संगीत आसूंक पुरो, कलाकारांक कला आसूंक पुरो, पूण वैचारीक चिंताप आमचें आसा पळय तें हाचे सगळ्या काल म्हणटात वयर आसची एक गजाल. त्या खातीर एरीक सकळ वरणी वयर आसलो. त्या खातीर एरीक सकळ वरणी वयर आसलो. सो तें चिंताप तें आपणावन घेवंक आसा. संगीतकारांनी जावंक पुरो, कलाकारांनी जावंक पुरो, या इतर कोंकणी खातीर वावुरच्या लोकांनी. तें जाल्यार मात्र एरीक बाबाक, एरीक ओझारियोक तें कितें आमी चिंताव ताका एक काल म्हणटात ताची निरंतरता राखून वरिचें म्हण आमी चिंताव तें सफळ जातलें. इतलें म्हणटा आसतना आखरेक काल मांडसोबान अध्यक्ष लुई बाबान विशेश एक घोशण केल्लें आसा आनी एरीक बाबाच्या त्या मांडा खातीर ताच्या उडासा खातीर तें घोशण केल्लें आसा. येदोलसू मांडसोबानान निरंतरी कोंकणी निरंतरी ते एक कार्यक्रम संगीताचे कार्यक्रम आसून विश्व दाखलो रचलो आसा, वर्ल्ड रेकॉर्ड रचलें आसा. पूण ताच्या विशेष रितीन आनी एक दाखलो रचच्या खातीर हें संघटन म्हळ्यार एरीक बाबाच्या नांवार तसो तो उडास मुखार दवरून तो मनान दवरून हें घोशण केल्लें आसा. आनी लुई बाबान केल्लें तें घोशण आमी पयलीं आयकूया. मांडसोबानाची सदांची कामां अशींच फुडें वतलीं. कलांगण कोंकणी लोकांच्या येण्यान आनी कोंकणी भास आनी कला फुलोवच्या येवजनान फुलोवन आसतलें. एरीक बाबाचें मीस हांव फुडें व्हरूंक तुमी येया, तुमचें बेसांव दिया. एरीक बाब, तुजे विणे मांडसोबान अधुरे, तरी तूंच आमचो मार्गदर्शक, तूंच आमचो प्रेरक जावन आमकां धैर्यानी भर, आमकां फुडें व्हर. कार्यकारी समितीच्या अनुमोदनान एक घोशण ह्या विधीत हांव आतां हांव करतलो. जात, मत, खात, बोली, धर्म, समुदाय असले कसलेय भेद नासतना संवसाराच्या कोणशा तावन कोंकणी लोकांक सांगता जमोन एक व्हड संगीत कार्य आसा करतले हांव. संगीत एरीक बाबाचो उस्वास आनी पयलो मोग आसलो. फुडल्या 2 वर्सां भितर कोंकणी संगीत असो आनी गायन असो 12 दिसांचो, 12 वरांचो, 12 मिनटांचो कोंकणी निरंतरी संवसार सरासरी नांवाचो नवो गिन्नीस दाखलो एरीक बाबाच्या उगडासाक मांडसोबान तांव आमी रचतले हांव.
वय संगीत म्हळ्यार एरिक बाबाची पयली आदतय तसो उस्वास सो त्या एका काय म्हणटात त्या एका चिंतपान हे कार्यक्रम तांणी घोशण केल्लें आसा ह्या वेळार तुमकां संगीत कलाकारांक तुमी सगळे थंयसर आसल्यात तुमकां कितें भोगलें आसा ह्या घोशणा विशीं वय घोशण आमकां तो खुशी जाली म्हळ्यार कांय शॉक जावना कांय जावना येस वी शूड लेट्स गो फॉर इट ते एक आमकां हें येयलें ऑफकोर्स इट इज नॉट इजी 12 दीस 12 मिनट नॉट एट ऑल इजी बट पळय आतां काले तांचे कॉन्सेप्ट काले आसा पळय कशें आमी एग्जिक्यूट करचें तें आतां प्लॅनिंग आनी स्टार्ट सुरू जायचें पूण ते घोशण आयकता आनी एक पटी आमी नीट जाले आशांनी एरिका बरीच आमी नीट जाले वाव म्हणून तेन्ना तूं प्रोग्रेसीव थिंकींग म्हणलें पळय एरिक बाबान ऑफकोर्स आनी त्या म्हानसभान अंतू आतां संगीताक आमी म्हणजे म्युजिकाक ताजे तले ट्युन्स करूंक साध्यता ना आनी ताणें केल्लें बिकॉज ही वॉज व्हेरी प्रोग्रेसीव ताका वैचारिकता आसा म्युजिकाचे थियरी ताका कांयच गोतूना सो बेजिकली ही डजंट नो एनी रूल्स नथींग एज अ म्युजिशियन म्हाका मस्त गोत्ता रूल्स गोत्तात सो हांव आय एम काय म्हणटा बांदून धरला म्हाका हांव ट्यून कंपोज करतना हे अकॉर्डिंग टू रूल जायना हे अशें जायना जायना सो म्हजें ट्यून इतल्यानच आसता बट त्या मनशाक म्युजीक कांय गोत्तू नासल्यान ही हॅज कंपोज्ड ओवर 1000 ट्यून्स अँड ऑल 1000 ट्यून्स सावंड एज 1000 ट्यून्स खंयचे रिपीट जायना एकाच सारकें ना खंयची रिपीट जायना वेरायटी आसा तूं तांचे पुरो आल्बम आयक ऑल सॉंग सावंड डिफरंट ऑल सॉंग्स ईच तूं धरल्यार इट सावंड्स डिफरंट तें ताजें सो त्या टायमार केदोळा म्हणजे हांवें एक 70s त्या टायमार ताणें आतांचे स्टँडर्डाचे ट्यून्स अँड म्युजीक ताणें सेट केल्यात A.R. रेमनान 90th रोजा केल्लें पूण त्या टायमार ताका ही वॉज नॉट एक्सेप्टेड ते ट्यून्स आतां एक्सेप्ट जावन आतां दे हॅव बिकम आमकां एज अ बेंचमार्क रोजाचे ट्यून्स आर बेंचमार्क ते आयकून आमी दुसरें करचें सेम वे कोंकणींत एरिक बाबाचे ट्यून्स आर not maybe not for any other common man आसचें ना but for musicians for artists ताजे ट्यून्स आर अ बेंचमार्क दुसऱ्या कॉमन मॅनाक इट इज देयर काय म्हणटा तांकां अर्थ जावचें ना ती ताणें कशें तें केलें इट इज टू प्रोग्रेसीव तुवें म्हणलें बरें इट इज टू प्रोग्रेसीव बट फॉर अस म्युजिशियन्स आर्टिस्ट हीज ट्यून्स आर द बेंचमार्क एक गजाल म्हाका सांगूंक आशा येता तुज्याक सांग छाफ्राची कविता आसा छाफ्राची कविता ती वैचारीक प्रोग्रेसीव त्या रुपार तें आसलें म्हणजे ताची चिंता तशें आसलें आनी एरिकाची चिंता बी सेम आसलें सो ते दोन वैचारीक चिंतपाची केमिस्ट्री सांगता येताना ताचे एक रिजल्ट म्हण येता हें आसात पळय कविता आनी हेचे ट्यून ताणें खंयसरी ताच्या उतरांनी वैचारिकतेक सोंड दिल्लें ना एरिक बाबान खंयसरी ताच्या थाळ्या आनी ताच्या संगीतान वैचारिकतेक सोडून दिल्लें ना आनी म्हाका जायते फावटी भोगलें आसा तुमकां कशें भोगलां मुगतना आमी सदावत हें काय म्हणटात ती वैचारीक गितां काय म्हणटात आमचे काय म्हणटात कम्युनिस्टांत आसतात आमची म्हणली थोडी पदां आसतात आनी तांतूनी पुरा ती पदां आयकतना आमकां एक झूज भांड्या म्हण जाता एक इन्क्लब म्हणून एक शीदा वचून देंवून वश्या म्हण जाता आनी ती त्या रितीन ती प्रोत्साह करतात आनी एरिकाचे थाळे तशेंच छाफ्राची उतरां एरिकाची जाल्यार आनी मेल्विनी रॉड्रिगसांनी समान मट्टाची उतरां आसली आसात आनी दुसरें काय म्हळ्यार तो जिरतलो उतरांक आतांचे म्हाका गोतूना हांवें ते हांगासर स्टेटमेंट दिवंक जायना पूण कितल्या मट्टान संगीतकार उतरांनी जिरतात म्हणलें म्हाका गोतूना जिरचे मात्र न्ही उतरांनी इरवण वसाचे एरीक ह्या उतरांनी इरवण गेल्ल्यान खांटो म्हणलें पोल जावंक पुरो या वडापांदा शेज म्हणलें जावंक पुरो केदार असं वडापांदा दाखयता तसो हात सायकल गेल्लोच ना वडापांदा म्हणल्यार वडापांदाचो वडा रोवपाचेंच तें चित्रण आमचे पयल्या पदांत तें आसलें सो ताचे भितर तो मिसलोवन गेल्लो इरवण गेल्लो अप्रूप मेळचें ताळ्यांत आनी कोंकणी संवसाराक आमकां एरिक बाबा तसलो व्यक्ती मेळ्ळें तें आमचे दायज म्हण येत आमचे एक वज्र म्हण येत आसता ती आमची एरिक कुडीन आमच्या मदें ना तें सर्वांक कळीत आसा कित्याक म्हळ्यार ह्या प्रकृतींत जल्म घेतिल्ल्या हर एका वस्तून हर एका जिवीन एक ना एक दीस ह्या प्रकृतींत लीन जावंक आसा
प्रकृतींत लीन जावंक आसा म्हणल्यार आमी प्रकृती तसो मर्त आमी संपूर्ण ना जाता म्हण न्ही खंयी एका प्रकृतींत वारें जावन गे उसळ जावन गे रूख जावन गे झड जावन गे या एक बॅक्टेरिया जावन गे अणू जावन गे आमी आसता तो एरिकी आमच्या मध्ये तशेंच आसा ताच्यो याद्यो आमच्या मध्ये आसात सो विशेष रितीन आज आमी एरिक बाबा विशयांत ताच्यो याद्यो हांगासर परत जिवाळ केल्ल्यो आसात प्रत्येक रितीन ताचे वैचारीक चिंतप आयच्या काळार हें अति गरजेचें एरिकाच्या काळार तें अति गरजेचें आसलें आनी तो सोडून वेतानाय तें चिंतप अति गरजेचें आसा तें आमकां ताणें ती जबाबदारी आमकां दिल्या संगीतकारांक संगीताचें मिसावन दिलां कोंकणी झुजाऱ्यांक कोंकणी खातीर कोंकणीचें मिसाव मुखार व्हरचें मिसावन दिलां नाटक करच्यांक तें नाटकाचें मिसावन दिलां आमकां म्हणजे तसल्या चिंतप्यांक आमकां ताची वैचारीकता मुखार व्हरचें तें मिसावन दिलां सो संजय वेळ जालो म्हण दिसता सो परत एक पटी तुका देव बरें करूं म्हणटा तो एरिक बाबा संगी तुज्यो याद्यो तो आसुल्यो तुवें हांगासर प्रस्तूत केल्ल्या खातीर मोगाच्या विक्षकांनो तत्वांत क्रांतिकारी केदालास ते मरण पावनात क्रांतिकारी शासनाक जे येतात ते अमर उरतात अशें सांगून आमचो एरिक बाबी आमच्या मध्ये आमच्या ह्या कोंकणी मातयेंत अमर उरतलो म्हणून सांगून ह्या कार्याक उतरां रामायणाच्या कार्याक संपूर्ण दिता देव बरें करूं येमच्या सोमारा नव्या एका कार्यक्रमासोबत परत मेळया काल आज आणि फाल्यां